गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सेक्युरिटी गार्ड नेमपा खातीर 8 सप्तकां मदीं नव्यान टेंडरां काडटलें अशें उतर गोंय सरकारान हायकोर्टाक दिलां. सरकारान हें उतर दिल्या उपरांत कॅप्टन दत्ताराम सावंतान हायकोर्टांतली आपली जनहीत याचिका फाटीं घेतली. गोंयकार सेक्युरिटी गार्डाक काडून आदलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन टेंडर काडिनासतना सेक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो असो दावो करत कॅप्टन सावंत हायकोर्टान गेल्लो. विश्वजीत राणे ज्यावेळी हेल्थ मिनिस्टर होते त्यावेळी त्यांच्यानी आमच्या लोकल म्हणजे स्थायिक जे लोक होती जे सिक्युरिटीमध्ये काम करत होती त्यावेळी त्या सरकारने एक सोसायटी होती लेबर सोसायटी त्याच्या अंडर आमचे गोव्यातली लोक आमचे गोव्यातली मुलं स्थानिक जे आहे ती सिक्युरिटीमध्ये काम करत होती आणि ते पुऱ्या हेल्थ डिपार्टमेंटमध्ये होते. 2008मध्ये विश्वजीत राणेने ह्या लोकांना सडनली खाली केलं, मग काढून टाकलं. टेंडर न काढता कुठल्याही पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट न देता विश्वजीत राणेने डायरेक्ट ह्या कंपनीला सिक्युरिटी पुऱ्या हेल्थ डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे JMC झाले आणि इंटायर जेवढे बी गोव्यामध्ये हेल्थ सेंटर आहे त्या सेंटरमध्ये त्याने ही अपॉइंट केली कुठलंही टेंडर न घेता आणि कुठलंही म्हणजे या सिक्युरिटी एजन्सी बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट साईन न करता. कारण मी ज्यावेळी 2009मध्ये यांना राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्टमध्ये लेटर दिलं की त्यांचं तुमचं आणि त्यांचं काय ॲग्रीमेंट आहे त्याची मला कॉपी द्या, मला जवळजवळ 1 वर्ष त्यांच्यानी कॉपी दिली नाही. पर्वरीच्या क्रिकेट अकादमीन व्हड्या प्रमाणात घुसपागोंदळ जाला. लोकायुक्ताची नेमणूक जाल्या उपरांत आपूण ही कागाळ लोकायुक्ता कडेन करतलो अशी माहिती पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन दिल्या. अकादमीची बिल्डींग बांदपी प्रसाद फातर्पेकारा आडय रोहन पुलीस कागाळ करपाचो आसा. The land was belonging to education department आणि education departmentan ते by a lease deed handed it over to ITCGL. Infotech कडून त्यांनी हँडओव्हर केले. This was done on 15th of June 2009. Within 10 days, that is 25th of June 2009, ITCGL, Infotech Goa, has handed over this land with a MOU to GCA. त्या टायमार चेअरमॅन जो GCAचो आशिल्लो आणि जो इन्फोटेकाचो चेअरमॅन आशिल्लो आय बिलीव वॉज द सेम पर्सन मिस्टर दयानंद नार्वेकर. ह्या बिल्डिंगेची एकूय परमिशन ना. कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीजाक जे दीस लागता कित्याक एक बिल्डिंग ओवरनायट उबी जायना. ही बिल्डिंग इतले दीस जी उबी जावन गेली कोणेच ताचेर लक्ष घालिना, पंचायतीन केन्ना नोटीस धाडली ना आणि आज इट इज एन्जॉयिंग द फॅसिलिटीज विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर सप्लाय. आय वूड लायक टू नो वेदर द पंचायत had given anything. So हांवें जेन्ना पंचायतीक विचारलें पंचायतीन क्लियरली मेन्शन केला की तांणी कांयच तांचे कडेन एप्रुवल ना. विलेज पंचायत ऑफ पेनादी फ्रांक हैज सेड that there is no approval of any construction license nor occupancy being given to GCA. प्रसाद फातर्पेकर मेन कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. प्रसाद फातर्पेकरान ती काडून सब कॉन्ट्रॅक्ट दिली आणि सब कॉन्ट्रॅक्टरान ते बिल्डिंग वयर काडल्या. जे पयशे गेले आणि जे मेजरमेंट्स गेल्ले आसा ते फूल अवेलेबल आसा हाजेर. वॉट एवर मेजरमेंट्स हॅव बीन डन, मेजरमेंट्स हॅव बीन चेंज्ड. मेजरमेंट्स वाडयल्ले आसा, बील इन्फ्लेट केल्लें आसा, कॉपी सगळ्यो म्हजे कडेन आसा. आय एम अरेंजिंग टू फायल अ पुलीस कंप्लेन विदीन अ फ्यू डेज ऑन प्रसाद फातर्पेकर. लोक आयुक्ता जेन्ना जातलें तेन्ना लोक आयुक्ता जायना फुडें दिस वील बी द फर्स्ट केस आय वील बी प्रेजेंटींग टू लोक आयुक्ता फॉर मिसयूज ऑफ पावर एंड असेंब्लीन हेच प्रश्न म्हजे पयले आसतले. पंचायत वेंचणुकांनी आरक्षण आनी प्रभाग फेररचणुके वेल्यान सरकारान केल्ल्या कोफुसा वाड आवाज काडपा खातीर गांवांगांवांतले कांय गट येता पंचायत बचाव अभियानाच्या बावट्या खाला एकठांय आयल्यात. येता त्या 14 तारखेर अभियान पणजे पंचायत संचालनालयाच्या मुखेल कचेरे भायर धरणे धरतले. अन्याय जाल्ल्या लोकांनी सरकाराक आपली शक्त दाखोवची असो अभियानान उलो मारला. पंचायत बचाव अभियान गोवा ह्या बॅनरा अंडर आमी आयज चळवळ सुरू करपाचो कार्यक्रम हातीन घेतिल्लो आसा आनी येत्या 14 तारखेर सोमवाराक आमी गोंयभर जेंचेर अन्याय जाला अशे जेंच्यांनी आपल्यो कंप्लेनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक
पंचायत मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा पर्यंत दिल्ल्यो आसा तांकां सगळ्यांनी आमी तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी येत्या सोमवाराक डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन 10 वरांचेर तेंच्यांनी येवचें आनी आमी 10 ते 5 पर्यंत आमी धरणे धरपाचें परत एकदां सरकाराक दाखोवन दिवपाक पळयता. हे जे आसा ते पंचायतीचो जो घोळ जाला, जे डिलिमिटेशन वार्ड जे आसात किंवा वार्ड रिजर्वेशन जे आसा तितूंत भितर खूब गोंधळ केल्लो आसा आनी खास करून कंप्लेनी दिवन सुद्दां तेजेर कांय एक्शन घेवना. म्हणून हो आमी त्या दिसा भव्य अशी शक्ती दाखोवन सरकाराक दाखोवपाक सोदता की हे कंप्लिटली चुकीचे कारभार केल्लो आसा. हो ह्या हितूर भितर करेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें, सरकारान आयकून घेवना. परत एकदां अशें इन फ्युचर हें घडचें न्ही. म्हापशा कुचेली झरीचें उदक सामकें पिड्ड्यार जालां. ह्या झरीचें उदक वखदी आशिल्ल्यान हांगा खूब लोक न्हावपाक येताले, मात आतां थंय सगळ्याक घाण जाल्या. कुचेलीच्या लोकांक हे घाणीचेंच उदक पिवचें पडटा. पळयात कुचेलीच्या झरीचेर श्यामसुंदर फडटेचो रिपोर्ट. आदी अशें नासलें. म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं हांगा आसा आनी हितून आमी म्हणून व्हरता. असलेच घाणीन कितें करता, आमकां सोडपाक जागो ना. परत उदीक उमळे धर जाल्यार उदक ना घरां. ह्याच घाणीन आमकां उमळचें पडटा. आतां कितलेशें आहा तें पळय उदीक, हें आमी खातालीं. हें कितलोसोच लोक खातालो आनी तशेंच आतां ना जाल्यार आमी तेंच व्हरता आनी खाता उदीक. आनी झर न्हावपाक तसलेंच न्हू. तितून पळय आतां घाण कितकी आसा. तितून लोक येता कितको न्हावपाक. तसलेंच न्हाता आनी वयता बाबडो लोक. संडासाचें उदीक येता, सगळें हें येता आनी आतां सबंद तेची वाट लागल्या. तेन्ना एक गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आनी कितें तरी तेचेर उपाय करपाचो. 30 वर्सां जालीं हांव पळयता की हांगासर भितर मेंटेनन्स ना कांय ना. ही घाण इतकी जाल्ली आसा हांगासर. हांगा पयलींच्या वेळार हांगासरल्यान लोक उदक पिवंक व्हरताले. आयज जर त्या भितर झरी उदकान जर भितर पळयता जाल्यार गुटखाची हे पॅकेटां जाल्यार कितकीशी राशीनी पडलेली आसा. म्हाका 30 वर्सां जालीं हांगा मेंटेनन्स ना, एकदांय मेंटेनन्स जावंक ना. तशें उदक वयलें जितकें वयलें घाणीचें उदक लोकांचें गटराचें उदक येता तें सगळें भितर पाजरता. सगळें उदक तांबडें जाल्लें आसा. कितें हांव फक्त म्हापशा गोव्हर्मेंटा कडेन मागता आमच्या की हे सगळें लीप करून दिवचें आमकां. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.